सोमारा राती 3 सुमार पेडण्या हांगा एक गनशॉट जाला. मेळटा त्या म्हायती प्रमाण हो गनशॉट जे लेबर जे रेंव काडटा त्या लेबरांची झगडी जाली. 2 जाणांक आतां इंजरी जाल्या आनी तांकां शिफ्ट केल्या GMCन. तेंची नांवां आमकां कळोन येता. एक रमेश पासवान आनी लाल बहादूर गोंड हे दोन्ही लेबर आनी मूळ बिहार. पुलीस आतां इन्व्हेस्टिगेशन चालू आहा. अभी कुछ लोगों को डिटेन किया है, अभी पूछताछ कर रहे हैं। अभी तक कुछ नहीं मिले सर? अभी कुछ लोग हमको लग रहा है सस्पेक्ट है, तो उस पर हम उनको पूछताछ कर रहे हैं। इसी में उनका कंडीशन कैसा है सर? एक का ठीक है और एक सीरियस है. सीरियस ऑपरेशन हुआ। सर गोली अंदर गया था सर, क्या लगा कुछ ऐसा? गोयचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत म्हणटा एक्शन घेतले. स्ट्रिक्टली एक्शन घे म्हणून सगळा कोण आहा पयले का गाडी भितर उडयतले. दिसान दीस लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन कोलॅप्स जायत आसा सर. सगळ्या जाणांक टायट करपाक लायला काडून उडयतले भितर. मजगती प्रसंगावेल्यान विरोधी पक्ष फुडाऱ्याचो सरकाराचेर फार. See, it is shocking that gunshot firing is frequently been seen in the state of Goa. आनीक जे गँग्स ऑफ वजेपूर आमकां आयकोन येताले बिहारचे, ते आज गँग्स ऑफ गोवा गोंयांत जाला कशें दिसता. रेप्स, मर्डर्स, गन फायरिंग नेवर एवर इन द लास्ट 20 years. सांगत आसा की गव्हर्नर नाव हेज टू इंटरवीन एंड डिसमीस दीस गव्हर्नमेंट. बरें ते प्रमोद सावंताचे ते हात पळोवन आतां गोंयकार विटल्या. अरे तुमी जेन्ना ताका प्रश्न विचारता तो हात जोडटा आनी पळयटा मरे. एवरी डे द लॉ एंड ऑर्डर इज कोलॅप्सिंग. कित चलता गोंयांत? आमी लॉ एंड ऑर्डर कोलॅप्स जाता म्हणटा, पूण कितले लेवल लो लेवल गेले आमचे लॉ एंड ऑर्डर. सगळे सरकाराचे कमिशनूच चलता. सगळे लॉ ऑर्डर कोलॅप्स जाता कित्याक लॉ एंड ऑर्डराचे पासून पयशे करतात. आनी इसले कंडिशन गोंयची हे BJP सरकाराक सामके उडोवपाचे गोंयचे भायर.